मोपा मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर प्रवाशांक घेवपा खातीर 2 मिनटां परस चड वेळ रावल्यार टॅक्सीकारां कडल्यान ₹200 दंड घेवपा विशीं GMR कंपनीन नेम लागू केल्ल्यान टॅक्सी चालकां मदीं गोंदळ निर्माण जालो। हो नेम अचकीत चालीक लायिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी नाराजी उक्तायली। अतिरिक्त शुल्का विशीं पयलीं कळुनाशिल्ल्यान तांच्यांनी हुस्को उक्तायलो। शुल्क वाड केल्ल्यान टॅक्सीकारांनी विरोध केलो। तशेंच शुल्क वाडयिल्ल्यान दिसपट्ट्या वेव्हार आनी तांच्या कमायेचेर परिणाम जातलो म्हूण टॅक्सीकारांचें म्हणणें। मैं इसके नीचे जाऊंगा ही नहीं। मैं बोलता है मेरा निकलता है, मैं इधर से नहीं जाऊंगा। अरे कोण होता ना का रे, कोण होता ना काय तर पुढे वयशात न्हू, पुढे गाड ह्या पडल्या, ट्रॅफिक जॅम झाल्या, कोण हिसून गेट क्रॉस करू नका, टायमिंग लागतलो तुमका। हांगा ना त्यांची नो एंट्री मरे, तुका धरतले मरे, तुका 2000 फायन दितले मरे। कोण होता ना का हे पळय गाडी सगळे ब्लॉक करता, कोण येवचो न्हू एअरपोर्ट। ही जर ह्यो टोल जर क्रॉस करशात न्हू, टोल जर क्रॉस करशात न्हू जाल्यार तेजे हे लागले पैसे। या 2 मिनटांक ते म्हणटा ₹200 आणि 4 मिनटांक म्हणटा ते 220 आणि प्लस 220 440 जातले म्हणटा। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर टॅक्सीकारांक GMR कंपनी अचकीत 2 मिनटां परस चड जर टॅक्सी इंट्रेच्या वाटेर रावली किंवा प्रवाशांक सोडून ती आणि चड मिनटां रावली तर 2 मिनटां खातीर ₹210 अचानक एंट्री फी वाडयली। त्या खातीर टॅक्सी व्यावसायिकांनी अचकीत सगळे टॅक्सी मुखेल रस्त्याचेर आडायले आणि आंदोलन सुरू करपाक तयारी केली। हाची दखल कंपनीन घेवन तांचेकडे भासाभास केली आणि आयच्या दिसापुरती ह्या प्रकरणाक स्थगिती दिल्या। जर फाल्यां अशीच घडणूक घडली तर आम्ही वगी रावचे ना असो इशारो टॅक्सी व्यावसायिकांन दिल्लो आसा। एखादी टॅक्सी व्यावसायिक आपले प्रवासी घेऊन मोपा विमानतळाचेर वयता आणि त्या प्रवाशांक उतरता आणि त्या परस उतरताना 2 मिनटां परस चड जर वेळ जालो किंवा जे प्रवासी विमानांतल्यान मोपा विमानतळाचेर येतात आणि ते मागीर टॅक्सी धरपाक जे टॅक्सी थांबता थंयसर त्या वाटेर येतात, थंयसर लेगीत जर जी टॅक्सी 2 मिनटां परस चड थांबली तर 2 मिनटां उपरांत तेका ₹210 फी आकारपाचो प्रयत्न GMR कंपनीन केल्लो। त्याच्या निषेधार्थ सगळ्या टॅक्सीकारांनी मुखेल रस्तो आडायल्लो असलो। काय वेळा उपरांत सगळो रस्तो ब्लॉक जाल्ल्यान कंपनीन काही काळा खातीर ही फी स्थगीत दवरल्या। पूण टॅक्सी व्यावसायिकांन इशारो दिला जर परतून अशी घडणूक घडली आणि फी वाडयली 2 मिनटां परस जर टॅक्सी त्या वाठारांत थांबली तर तेका ₹210, मागीर चड मिनटां थांबली तर त्याच्या पेक्षा चड पैसे फारीक करची अशी नियम या GMR कंपनीन टॅक्सी व्यावसायिकां मुखार घातलेलो आसा। फाल्यां अशीच घडणूक घडली, 2 मिनटां परस चड जर टॅक्सी थंय थांबली आणि प्रवाशांक घेताना त्याच्या परस 2 मिनटां परस चड जर वेळ लागलो आणि जर 200 परस चड पैसे आकारपाचो यत्न केल्यार आम्ही वगी रावचे ना असो इशारो सध्या टॅक्सी व्यावसायिकांन दिल्लो आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।